in police department, crimes committed by police department, and major जो issue आशिल्लो जो आमी घेवन गेल्ले, which is the epitome of police crime in custody, is मायना कोरतरी जें घडलें. जे मायना कोरतरी custodial assault जो जालो. That assault was not just limited to physical assault, but it also was sexual assault. आणि डिपार्टमेंटान कितें केलां तर त्या ऑफिसर्सांक जे त्या क्रायमान इन्वॉल्व आशिल्ले त्या ऑफिसरांक फक्त सस्पेंड केला. Now if this crime was committed by anyone who is a normal citizen, जाल्यार ताका कितें करपाचें, ताका चिल्ड्रन्स एक्ट लावपाचें, कारण एक भुरगो तातूंतलो मायनर आशिल्लो, तांकां ते पोक्सो लावपाचें आनी तांकां बाकीची जी सेक्शन आसा BNS अंडर ती लावपाची. Why this FIR has not been registered is a question we asked him. He said there is no complaint that has come on record to say that. But आमी तांकां सांगलें की कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसा, तुमी तांकां सस्पेंड केला. द विक्टिम्स आर ऑन रेकॉर्ड की आमकां कंप्लेंट करपाक भंय दिसता. आमी SPक लेटरूय केला. विक्टिम्स with their lawyer has addressed media and public. Everything is in public domain. एक सामान्य प्रोटेस्ट आसूं, 39Aचो प्रोटेस्ट आसूं किंवा कारापूर सर्वांचे जेन्ना लोक हांगा येता आनी तांकां जेन्ना पुलीस भितर उडयता, ज्या पॉलिटिशनांचेर FIR करता, where there is no crime made out, then there is a cognizable offence which has been made out by the acts of these officers. Then why no offence has been registered is the question. आता ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक ताजें एकूच म्हणणें की आमचे कडेन कंप्लेंट ना म्हणून. सो आमी तांकां सांगलां की कंप्लेनीची गरज कित्याक आसा. एवरीथींग इज इन पब्लीक डोमेन. दे हॅव सेड की अशें अशें घडलां म्हणून. आनी विकृत, इट इज नॉट समथींग व्हेरी सिंपल. द ऑफेन्स वीच इज डन, दीज accused were brought in the custody and asked to perform acts or something on the video camera which were very sexual, very अशें बुरशें उलोवपाक सुद्दां आमकां तेन्ना त्या तरेन सांगलें. तें आयकून सुद्दां अशी वीट दिसता की अशा प्रकारचे विकृत ऑफिसर्स आज डिपार्टमेंटान भरल्या म्हणून. and these are all new recruited PSIs. So it is not that entire PSI जे new recruit आसा ते हांव वायट म्हणटा किंवा डिपार्टमेंट वायट म्हणटा. पण वाय इज दीस हॅपनिंग? बिकॉज खंय ना खंय तरी फाटल्या 4-5 वर्सांनी जे रिक्रुटमेंट जाले PSIचे ते कशें जाले ते आमकांय खबर आसा. अँड दीस इज ऑल्सो एक्सपोजींग द फॅक्ट ऑफ कॅश फॉर जॉब जे जालां. जे कॅश घेवन जॉबाक दिल्ली गेली ते आज कोणाचें ना कोणाचें आशिर्वादान डिपार्टमेंटान आसा आनी दे थिंक दे आर द बॉसीस ऑफ द पुलीस स्टेशन. ना PSI पुलिसान PIचे आयकता, ना SP DYSP तांकां प्रश्न करपाक शकता. ही परिस्थिती जाल्या की आज DGP एक्चुअली इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड ऑफिसर की तुमी आतां हें बडी घेवची पडटली. त्याच उतरांनी सांगलां ताका तुमी बडी घेवची पडटली. कितें करूंक शकता ते तुमचे पॉलिटिशन कांय करूंक शकना म्हणून स्टार्ट एक्शन इन द डिपार्टमेंट टू क्लिन्स द डिपार्टमेंट. कारण एक गोंयचो नॉर्मल सिटीजन जो आसा, सामान्य नागरीक आसा, आज बायल आमचे बरोबर आमचे महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा आशिल्ले, यूथ प्रेसिडेंट आशिल्ले, बाकीचे आमचे लिडर्स आशिल्ले, ज्या जाग्यार एक गजाल घडली कुर्तरी त्या जाग्या वयले लोक आसात आनी तांणी सांगलां की कशे तरेन क्रायम घडटा गोंयांत आज आनी कशे तरेन ताजें डिपार्टमेंटूच आज प्रोटेक्शन दिता. सो एवरी गोवन शूड फील सेफ, एवरी लेडी शूड फील सेफ टू वॉक टू द पुलीस स्टेशन की आपल्याक हांगा कांय ना जस्टीस मेळटलो ना खबर ना. एटलीस्ट आपल्याक कोण विचारतले म्हणून, कोण ह्या प्रश्नाचेर एक FIR रजिस्टर करतलो आनी कितें ना कितें तरी घडटलें म्हणून. पीपल आर लुजींग कॉन्फिडन्स इन पुलीस डिपार्टमेंट. आमी ब्रायब सीन तर इट हॅज गॉन टू अ डिफरंट लेवल. एक्सटॉर्शन सीन हॅज गॉन टू डिफरंट लेवल. डेली आमी व्हिडिओ पळयता रस्त्यार लोकांक कशे आडायता, पयशे लुटता, कशे तरेन ट्युरिस्टांक हे करता. हे सगळें आज मिनिस्टरूय उलोवन जालो. ट्युरिजम मिनिस्टर आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पण सगळ्यांनी सांगलें हें घडपाक जायना म्हणून तांचेय ते आयकना. सो हू आर द बॉसीस ऑफ दीस डिपार्टमेंटल thugs? I'm sorry to use the word thugs, but this is how it is. Departmental criminals. When criminals like this wear the uniform, what is the fate and what is the fate of Goans who are subject to the jurisdiction of this police station? So हो प्रश्न घेवन आमी गेल्ले. बाकी जर कांय हातूर जालें ना जाल्यार फुडें कितें जातलें ताचे बद्दल तुमकां आशिल्लो. आज आमचे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, महिला काँग्रेस त्यांची इन्चार्ज बाय आमचे मायना कुर्तोरीचे आमचे लिडर बाब मोरेन, बाकीचे हेड वांगडी आमचे बाब समील कुंभरगोवाचे लिडर आणि आमचे अंडर गायडन्स ऑफ आमचे ॲडव्होकेट बाब अमित पालेकर. आम्ही सगळे आज एकूच कारणा खातीर गेले बिकॉज समवेर वी हॅड फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट की बाबा पुलीस आमचे रक्षक भक्षक अजून जावं ना अशें आमकां दिसतालें. आनी खंय ना खंय तरी आज ते फाटी पडल्या
आज जो असॉल्ट मायना कुरतरी ज्या भुरग्यांचेर युवकांचेर आनी स्पेशली एक तेतूंतलो एक मायनर तांचेर जो जाला आनी ज्या तरेन जाला पळया जेन्ना झगड्यो जाता ग्रुप्सां मदीं झगड्यो जाता युवकां मदीं झगड्यो जाता यू मस्ट डू ज्युडिशियल इन्क्वायरी यू मस्ट डू पुलीस मस्ट डू इन्क्वायरी तांकां हाडून बसयात समजयात ना जाल्यार क्रिमिनल एक्शन घेयात बट वॉट दे डीड एंड आय कॅन इवन एक्सप्लेन इट इन मिडिया म्हाका उलोवपा सुद्दां म्हाका लज दिसता आज सो दॅट इज अनएक्सेप्टेबल आमी DGPक सांगलें आमी सराक रिक्वेस्ट केली तुम्ही इमिजिएटली हेजेर तांकां सस्पेन्शन करून तेमी सस्पेंड केला पण सस्पेन्शन इज नॉट इट्स अ आय वॉश सस्पेंड करून मागीर परत तांकां रिइन्स्टेट करतले तेंचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक तांकां FIR जावपाक तेंचेर आनी समज हे सर जायना आमी रिक्वेस्ट केला DGPन सुद्दां म्हणला की आमी करतले इमिजिएटली करतले आनी वी विल स्टील ट्राय टू हॅव सम फेथ दॅट दे विल डू इट बट इफ दे डोंट we will have no other option unless and until we take law and order in our situation. आमच्याकडे काय उपाय उरपाना because we look at police department that they are going to protect us आणि तेच समज त्यांच्या कस्टडीन आमकां हाडून बडयता आणि बडयता एक गजाल वेगळी युवकांनी चूक केल्या तांकां बडोवपाकूच जाय इफ यूथ गो डू समथींग रॉंग तांकां समजाया तांकां एक्सप्लेन करा बट दॅट इज नॉट वॉट दे डीड The acts that they have done are even shameful to say it in front of media. आम्ही यांचे यूथ काँग्रेस सगळे काँग्रेस परिवार आम्ही याचा निषेध करता आम्ही ते युवकांबरोबर त्यांच्या फॅमिली बरोबर आम्ही रावतले बिकॉज देअर फॅमिलीज आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ शेम इन द सोसायटी आम्ही त्यांच्याबरोबर रावतले आणि समज नेसेसरी ॲक्शन समज घेनात पुलीस डिपार्टमेंट जाल्यार आम्ही कितें तें मागीर फुडें वाटचाल पळयतले सगळे पत्रकार भावांक नमस्कार आज आम्ही DGP बोले गेल्ले आमच्या काँग्रेस पार्टीचे डेलिगेशन आणि हे डेलिगेशना भितर तुम्ही पळयलें जाल्यार बाब एक एडवोकेट बाब अर्चित नायक आहा एडवोकेट अमित पालेकर आहा एडवोकेट शेन आहा आमचे डॉक्टर आहा डॉक्टर प्रतीक्षा सो दीस डेलिगेशन आम्ही बरी स्टडी करून DGP मुखार मांडला की जेन्ना भुरग्यांचेर एक कस्टोडियल असॉल्ट जाता इन द पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता पुलिसांनी ऑटोमॅटिकली तेंचेर एक FIR करपाक जाय आसली बट पुलीस आपलें काम सारकें करनाय दॅट इज द फॅक्ट ऑफ इट आनी ज्यो विलेजीस विच आर कमींग अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ मायना कुरतरी पुलीस स्टेशन आतां ह्या दिसांनी जायते गोश्टी अश्यो घडल्या थिंगा सम आर ऑफ कम्युनल नेचर सम आर ऑफ दीस टायप ऑफ कस्टोडियल असॉल्ट मायनर्स आर बींग असॉल्टेड आणि समथींग आय कॅन कनेक्ट इट टू एक सर्टन स्टेटमेंट जो आमचो कुरतरेचो आमदार म्हणटा थिंगा जेन्ना कसलो इश्यू जालो जाल्यार तो म्हणटा आपण पुलिसांक सांगला एक्ट कर म्हणून कसलो इश्यू जालो म्हणटकूच मागीर लोक ताका विचारले आपण तुमी आयकलां आसतलें आपण पुलिसांक सांगला एक्ट कर म्हणजे पुलीस हेगे येयले डायरेक्शनार रावताय अशें जालें ना आनी आतां जेन्ना हो इश्यू जालो पुलीस स्टेशनाचेर ज्या जाग्यार मायनराक आनी बाकी लोकांचेर एसॉल्ट जालो आनी आमगे लिडरान सांगते भाशेन व्हेरी एक बुरसो एसॉल्ट सो हेजेर आमचो आमदारान कुरतरेचो आमदार जो आहा अलेक्स रिजाल्डो जो BJP पार्टीक सपोर्ट करता तेणें अजून कांय स्टेटमेंट काडना आनी लोकांनी जर जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वयता आसतना जर इतली भिरांत दवरची पडटली जाल्यार हे पुलीस स्टेशन कसलें आता काल व्हिडिओ चयलो आमी तेगेलो आमकां एक न्यू पुलीस स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन आहा बरो व्हडलो स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स ती व्हडली पुलीस स्टेशन घालून कसलो फायदो ना तर भितर पुलीस आहा तो सारकें काम करनाय जाल्यार ते व्हडली बिल्डिंगा कसलो फायदो आमकां जे कुरतरी कस्टडीचे लोकांक कसलो फायदो वॉट वी डिमांड इज प्रॉपर पुलिसींग DGP हॅज टू एक्ट लायक आवर एडवोकेट अमित पालेकर सेड ही हॅज टू पुट FIR ऑन दीस पीपल आनी जायते PSI जे आता न्यूली रिक्रूट जाले बिफोर बिकमिंग PSI तेंचो स्वभाव तर पयलो थोडे आमी वळखताय दे आर ऑलवेज ट्रबल मेकर्स नाव दे आर बिकम PSI सो आवर डिमांड टू द होम मिनिस्ट्री इज टू व्हेरीफाय द कॅरेक्टर बिफोर पुटिंग देम इन सच ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन सारकें सांगता तुमकां थोड्यांक आमी वळखताय ते पयले सगळे झगडी करपाचे ट्रबल करपा मनीस तांकां आतां PSI जाले ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स सो this is such a sensitive position, such a sensitive responsibility that there should be some scrutiny done on these people.
कोणाको आनी थिंगा पुलिसान भरती केली दे ओनली डू दिस थिंग आनी जायते सांगपाचें आहा बट काँग्रेस पार्टी सदांच लोकांचे बरोबर आहा वी विल सी दॅट जस्टीस इज गिवन टू द पीपल ऑफ गोवा नॉट ओनली कुडचोरी बट पीपल ऑफ गोवा वेर पुलीस विल परफॉर्म द वे दे आर सपोज टू परफॉर्म थँक्यू पुढे मॅडम नमस्कार. ही जी घटना घडली मायना कोत्तोरी ती फक्त एक केस आसा जी आता रिपोर्टेड जाला पण अशे कितलेशेच केसी आसतल्यो ज्यो भय पुलिसांचो भय दिसता नाल्यार आसलेल्या सरकारान बसलेल्यांचो भय दिसता म्हणून लोक फुडें सरना आसतले. आता जेन्ना ही गजाल ऐकली आमी 6 जुना जेन्ना न्यूज येयली मागीर एक 10 दिसांनी तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की अशी घटना घडलेली आसा त्या पुलीस स्टेशनार आनी हे जे पुलीस आसा जेंच्यांनी इतले सारके घाणेरडे आनी नीच कार्य केल्ले आसा ते आमी एक्चुअली मिडियाचेर सांगूंक सुद्दां शकना. सो अशें जे कार्य करता इतले कॉन्फिडन्सान आनी करेज आनी गट्सान जे पुलीस करता म्हाका दिसना हे तेंचे फर्स्ट टायम आसतले. अशें कितलेशा भुरग्यांक चली भुरगीं आसची ना आनी कोण आसची ना आमकां कशें कळटलें हेंचेर कितें तरी स्ट्रिक्ट कारवाई आनी एक्शन जावंक नाका. सो आमी आतां एज डेलिगेशन ऑफ यूथ काँग्रेस आनी बाकीचे सगळे काँग्रेस कार्यकर्ता आतां वचून मेळून DGPक हे सेम आमचे मुद्दे मांडलेले आसात की अशे कितले तरी घटना घडटा आसतल्यो पण ज्यो रिपोर्ट जायना. आता एक सर्वसामान्य नागरीक एक महिला एक भुरगे कोणूय पुलीस स्टेशनान वयतात कित्याक की हे आमचे रक्षक यांच्याकडे एक आमी कितें तरी होप आनी एक आशा घेवन वयता जाल्यार रक्षक अशे भक्षक जाल्ले आसा तांकां आमी सुरक्षक म्हणून आमचे अशें पळोवपाची गरज आतां उरला की आमकां दिसता ते आमकां हार्म करतले अशें म्हणून भंय दिसता. लोक पुलिसांचेर विश्वास दवरपाचे लोकांनी विसरलेले आसा आनी हेंकां ह्यो गट्स आनी कशें मेळटा फाटल्यान कोण तरी तेंचेर बॅकींग आसता एक गॉडफादर आसतलो. सो म्हाका सांगूंक दिसता आनी अपील करता आतां CMांक सुद्दां तुमी होम मिनिस्टर जेन्नासून होम मिनिस्ट्री तुमी हाताळलेली आसा आनी घेतलेली आसा आमी पळयला कायदो आनी सुवेवस्था ही धासळलेली आसा गोंयान आनी पुलिसांक आनी क्रिमिनलांक मोठ्या मोठ्या सुद्दां भंय दिसना केन्ना क्रिमिनल कसले एक्ट करतले जाल्यार. ह्या ज्या गजालीन एक इन्सिडंट जालो तितून मायनर इनवॉल्ड आसा जाल्यार पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करता पर्यंत कित्याक रावंक जाय. सुओ मोटो कॉग्निझन्स आनी प्रायमा फेसी एविडन्स आसा सगळ्या मिडियाचेर भुरग्यांनी ते कितें कितें सांगलेले आसा जाल्यार तांकां फक्त सस्पेंड करप न्हू तांकां अरेस्ट जावंक जाय तेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय आनी कितले तरीच एक्ट तांकां लागू जातले. एक चायल्डाक मायनराक ऑफेन्स केला आनी तेजेर असॉल्ट केला सेक्शुअल म्हणून पॉक्सो गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तेंचे व्हिडिओ पळयात तुमी तेंच्यांनी सांगला की तेंच्यांनी आपल्याक मारले कितें कितें कार्य केले आनी पयशे सुद्दां मागले. सो ओपनली ब्रायब मागतात तुमी 20-20 हजार. सो हेजेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावंक जाय आनी म्हाका दिसता एक अशें एक्शन जावंक जाय बेश्टें सस्पेन्शन न्हू तांकां अरेस्ट जावंक जाय तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी इतली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जावंक जाय की आख्ख्या गोंयच्या पुलीस फोर्साक एक मेसेज वचूंक जाय की कोणूय हांगा कसले कार्य करून सुसेगाद आपूण आपलो गॉडफादर घेवन बसतलो आनी मागीर परत येतलो अशी शक्यता परत जावंक जायना. सो हीच आमची मागणी आसा. थँक्यू. आज आमचे काँग्रेस पक्षाचे डेलिगेशन जातून आमचे यूथ काँग्रेस महिला काँग्रेस आनी बाकी काँग्रेस पक्षाचे लिडर आज DGPक मेळपाक गेल्ले. म्हाका दिसता सविस्तर खुबशे जाणांनी सांगलेले आसा की विशय कितें आसा पूण आज हो म्हाका दिसता देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा आनी हेचो संपूर्ण जबाबदार ह्या डिपार्टमेंट हो जे डिपार्टमेंट पळयता होम डिपार्टमेंट हेची संपूर्ण जबाबदारी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याची आसा. आज मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता ह्या लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनचें कांयच पडोवन गेल्लें ना ताका फक्त आपली खुर्ची सांबाळपाचें पडोवन गेल्लें आसा हें सिद्ध जाता. कारण आमी वारंवार म्हणटा की दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स म्हणजे आज पर्यंत आमी इतिहासान जितकी गव्हर्मेंटां पळयली तितून वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स हो संपूर्ण म्हाका दिसता प्रत्येक स्तराचेर हो फेलियर गेल्लो आसा. आज आमी पळयता की गोंयांत क्रायम रेट मोठ्या प्रमाणान वाडलेली आसा. गोंयांत आज मर्डर केसीस रेप केसीस अटेम्प्ट टू मर्डर केसीस बाकीचे मॉलेस्टेशन केसीस दखलपी केसीस तुमी पळयता की वारंवार जायत आसा. म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी मुख्यमंत्री सिरियस ना म्हणूनच असली घटना घडटा. आमी जी घटना आज आमी सविस्तर तुमकां सांगलेली आसा ती अत्यंत भयानक परिस्थिती म्हाका दिसता त्या पुलीस चल्ल्या. कारण जे भुरगे खास करून म्हाका दिसता पुलीस शूड बी पीपल फ्रेंडली
हांव अशें म्हणना की सगळेच पुलीस ऑफिसर वायट खुबशे बरे पुलीस ऑफिसर आसा जे बरें काम करता पूण खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटांतले जे प्रमुख ऑफिसर आहा तेंचो हांकां म्हाका दिसता हे जे कन्सर्न कॉन्स्टेबल जावं PSI आसा तांकां म्हाका दिसता हेंचो कोणाकूच कोणाचो भंय ना म्हणूनच ती अशी घटना घडटा अरे जे भुरगे जेंच्यांनी जे वयातले 19, 20, 21 वर्साचे वयातले भुरगे तांच्यांनी खंय तरी कितें गोश्ट केली झगडी झुजां जाली तेंच्या मदीं जाल्यार खंय तरी एक कायद्याच्या बंधनांच्यान तेंचेर एक एक्शन जावपाक जाय ती साहजीक जातली एक मायनर भुरगो आसलो तातूंत आनी ज्या पद्दतीन तांकां फिजिकल एसॉल्ट करता आसतना म्हाका दिसता सेक्शुअली ज्या पद्दतीन तांकां एसॉल्ट केलो म्हाका दिसता तें सांगपाक सुद्दां लज दिसता तांकां आमी ज्या वेळार DGPक सांगलें की तेंचेर खंय तरी ज्या वेळार सामान्य मनीस हीच कृत्य करता हेच क्रायम करता तेन्ना साहजीक तेंचेर वेगळी सेक्शनां लावन तांकां अरेस्ट करता आनी तांकां तेंचेर FIR रजिस्टर जाता जाल्यार ह्या ज्या पद्दतीन हे पुलिसांनी कृत्य केलें जाल्यार तांकां हो कायदो लागना तो आमचो प्रश्न आसलो त्या वेळार DGP म्हणटा की तांचेर अजून कोणी एक्शन म्हणजे कंप्लेन फायल करूं ना पूण ज्या वेळार तुमी सस्पेन्शन केलें सस्पेन्शन तुमी उगच करूं ना सस्पेन्शन ऑन सर्टन एविडन्सीज प्रायमा फेशियल खुबश्यो गोश्टी मेळ्ळ्यो म्हणून तुमी तांकां सस्पेंड केले म्हणजे तांकां जर तुमी सस्पेन्शन केल्लें आसा तांचें तर सस्पेन्शन इज अ टेम्पररी सोल्युशन ज्या आदाराचेर तुमी तांकां सस्पेन्शन केल्लें आसा तेच एविडन्स घेवन तांचेर ती FIR रजिस्टर जावपाक जाय ते अरेस्ट जावपाक जाय कारण खंय तरी एक मॅसेज वचपाक जाय समाजान आनी पुलीस डिपार्टमेंटानूय की एक मॅसेज वचपाक जाय की आमी जे कायद्या प्रमाणेच आमी हांगा चलतले पूण खंय तरी म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी आज जायना खूब दुख्ख जाता कारण जे भुरगे आज यंग वयाचेर तरणाटे भुरगे ज्या वेळार काही गोश्टी वायट करता साहजीक तेंचे कडेन घडटा तांकां खंय तरी एक सजमून तांकां एक शिकवण दिवन बरी शिकवण दिवन आनी कायद्यान जें कितें आसा तेंच्या विरुद्ध करून तांकां सोडपाक जाय पूण अशा पद्दतीचें कृत्य हें म्हाका दिसता खंयच आमी एक्सेप्ट करूंक शकना ह्या सरकारान म्हाका दिसता गांभीर्यान घेवची गरज पडटली आनी आमी DGPकूय सांगलेलें आसा आमच्या सगळ्या फूल डेलिगेशनान की तुमी हाजेर इमिजिएट कारवाई करची सस्पेन्शना बरोबर तांचेर इन्क्वायरी बसोवन तांकां जे कितें FIR तांचेर रजिस्टर करपाक जाय जे कितें सेक्शनां लावपाक जाय ती करून तांचेर इमिजिएटली तांकां तांचेर कारवाई जावची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा एक मिनिट कशें अर्चिदान म्हटलें रक्षक आमचे भक्षक जाला तसोच एक 5 जुनाक एक इन्सिडंट जाल्लो म्हापसा सॅम्युएल ब्रेंगाचा यंग स्टुडंट ताणें सुसायड केली तो ताजे नंतर त्या जे पेरंट्सांनी कंप्लेन फायल केली एट दी SP की त्या पुलीस स्टेशनान ताका मेंटली हॅरेस केला 10 वरां ताका दवरलो थंय ताजे खातीर सुसायड टेक प्लेस जालो तर तेच ताका विचारपाक आमी आयले की ताजी कारवाई खंय पावला आनी आमकां कळटा की एक वीक पयलीं ताजेर एक FIR जाला फॉर दॅट आर्म FIR एक मेल्लेले मनशार ताणें FIR घातला कळ्ळें न्हू खंय तरी चूक आमच्या रिक्वेस्ट केला ती FIR विड्रॉ करचें आनी इन्व्हेस्टिगेशन अनबायस्ड वेयान करची समज जायना जाल्यार क्रायम ब्रांचाक तो केस दिवचो कित्याक अशें आयकपाक येयला खुबशे पॉलिटिकल प्रेशरा खातीर ते पुलीस ऑफिसराक सेफ करपाचो प्रयत्न आहा आनी जे पेरंट्स जे आहा ते फक्त एक बायल मनीस आनी 2 भयण्यो तेका ओके थंय दादलोय ना बापूय ना ते घरान कळ्ळें न्हू सो एज यूथ काँग्रेस आमी त्या फॅमिली बरोबर आहा आनी जेन्ना पर्यंत तांकां जस्टीस मेळना तेन्ना पर्यंत आमी उबी रावचे ना आनी जशें अर्चितान म्हटलें गरज पडली जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर आमी हातीन घेतले आनी आमी तांकां सांगलां ती जे FIR आहा ती विड्रॉ करात आनी ती केस समज सॉल्व जायना समज तुमकां पॉलिटिकल प्रेशर आहा जाल्यार क्रायम ब्रांचाक तुमी ट्रान्सफर मार सस्पेन्शन जेन्ना करता ते प्रायमा फेसी एक इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या शिवाय सस्पेंड काय करपाक शकना FIR जो रजिस्टर जाता हांव लोकांच्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता की FIR जेन्ना खंय पुलीस स्टेशन रजिस्टर जाता वॉट इज नेसेसरी इज ए नॉलेज ऑफ हॅपनिंग ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स आता ह्या गोष्टींनी तेंच जाला हांगा नॉलेज ऑफ हॅपनिंग ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स हे कंप्लेनंटान सांगले कंप्लेनंट जेन्ना पब्लिकली स्टेटमेंट करता की हें अशें घडलें म्हणून आमचे कडेन अशे प्रकारे वागले म्हणून पुलीस इट इज इनफ टू रजिस्टर एन FIR आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड की DGP कशें सांगता की कंप्लेंट जाय रिटर्न म्हणून हू आर द कंप्लेनंट्स इन द मॅनी पॉलिटिकल केसीस दॅट हॅज बीन फायल्ड इन ऑल ओवर गोवा जे प्रोटेस्ट गोंयांत जाले जावं कितें जालें तांचेर FIR रजिस्टर करपी कंप्लेनंट कोण स्टेट टेकन कॉग्निजन्स ऑन इट्स ओन एंड हॅव डन इट सो वाय इन अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स इन केस ऑफ अ कस्टडियल मॅटर हांगा हें घडना हो मोठो प्रश्न आसा आज तुमी आमी भितर सरता आसतना पळयलें सिंपल आमी फ्रायडे फोन करून सांगिल्लें की आमी अपॉयंटमेंट घेतला प्रॉपर चॅनल डेलिगेशन येतलें म्हणून आज ते पुलिसांचे फर्स्ट बसी भरून पुलीस हाडल्या वॉट इज दीस म्हणजे वॉट इज द fear of people asking questions to the department, fear of people asking questions to this government. That is the biggest problem. आज म्हाका हे दिसपाक लागला की
एज अ लॉयर म्हणून म्हाका हें दिसपाक लागलें की हांव म्हज्या क्लायंटाक खरेंच सांगूं रे काय म्हणून वच म्हणून पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक हे अशा प्रकारचे जे घडटा ते पळयत जाल्यार सो विल ही बी ट्रिटेड लायक अ नॉर्मल सिटीजन हू हॅज टू फील कम्फर्टेबल गोईंग टू द पुलीस स्टेशन. आज गोंयकारांक प्रश्न विचारता हांव, जे हे महिला मोर्चा आसा भारतीय जनता पार्टीचे, युवा मोर्चा आसा, गार्बेज कलेक्शन, योगा हें ते करता, एक दीस तरी लोकां खातीर रस्त्यार देंवल्या? तुमी वचून मेळ्ळे त्या विक्टिमांक मायना कुर्तोरीच्या? यूथ तो कोण केळकार काय कोण आसतो, तूं वचून मेळ्ळो काय एड्रेस दिवं तुका वचून मेळपाक? तुमच्या सरकाराचे फेलियर्स म्हणून तुमी जर हें करना जाल्यार वॉट आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट द यूथ ऑफ गोवा? तुमी सांगता आमी युथा खातीर हें करता तें करता. महिला मोर्चा खंय आसा तुमी? जेन्ना गरज पडटा तेन्ना सिलिंडराचे प्रश्न विचारले जाल्यार तुमच्यात म्हणल्यार कोणी विचारलें पळोवन वता, नळाचेर प्रश्न विचारले पळोवन घेता. आमी कायदो सुवेवस्थेचेर प्रश्न करता महिला मोर्चाक आनी तुमच्या त्या युवा मोर्चाक. ते युवा तुमचे कोण लागना? ते गोंयकार न्ही काय ते भारतीय जनता पार्टीचे वोटर न्ही म्हणून हें करता तुमी? सो यूर आयडेंटिफायींग की कायदो हो फक्त नॉन म्हणजे बेकायदेशीर करता ती फक्त जाला. and we have represented this to DGP. We hope action is taken. आमच्या काँग्रेस पक्षान गोंय राखण यात्रा सुरू करपाचो जो त्याचा अनाउन्समेंट केला तातूंत भितर हे प्रश्न घेवन आमी लोकां कडेन वतले. आमचे LOP, आमचे MLA, आमचे लिडर, आमचे यूथ आनी आमची महिला सगळे लोकां कडेन वतले, कारण आतां लोकांक सेन्सिटायज करपाचो टायम आयला. अमित बाबा रिसेंटली ज्या पोलीस चेक पोस्टार पोलीस अशे ओपनली पयशे घेतात ते दोन्ही प्रश्नाचे तुका हांव उत्तर दिता. जी जेल आसा पळय भितर सेल आसता, भितर CCTV नासता. आतां आमी जे पळयलां की जे भितर बसतात तांकां एक्युज्डांक अंडरवेरींनी बसयता. नाव हे खंयच्या कायद्या अंडर करता ते पुलिसांकूच खबर आसता. ते भिता की ताणें जीव दिलो, हें दिलो, कितें दिलो म्हणून. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट दे कुड हॅव केप्ट अ गार्ड एट द थिंग. ते च्या पिवंक बसतात. सो पयलीं म्हणजे जो एक्युज्ड आसता ताका तशे परेन ट्रीट करप विदाउट बींग प्रूवन गिल्टी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्रायम एंड ऑफेन्स. वी हॅव सीन अक्रॉस गोवा जे एक्युज्ड भितर बसता तांकां अंडर गार्मेंट्सान बसयता, बेसिकली एज गूड एज नागडे बसयता. ही विकृती थंयच्यान सुरू जाता. आनी प्रॉबब्ली आय एम सॉरी टू से दॅट हाव दे हॅव बीन ट्रिटेड इन मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन. हें काम एक सेक्शुअल ऑफेंडर करूं शकता. आनी म्हाका तरी दिसता की जे PSI जे कोण इनवॉल्व आशिल्ले भितर दे आर मेंटली नॉट प्रॉपर. तुम्ही म्हणपा की तेंच्यांनी सेक्शुअली अब्यूज केले म्हणून क्लियर कट ताणें सांगला मरे की आमकां अशे तरेन केले, मागीर आमकां आमचे आय विल से दॅट देवर तांणी जे म्हणलां ते परत एकदा तूं रुपी हांव म्हणपाचें नाशिल्लें म्हाका. देवर आस्क टू होल्ड देअर प्रायवेट पार्ट्स, तांकां चिड्डोवपाक लायले, कितें करपाक लायले ताजे व्हिडिओ, हे सगळें तांणी सांगलां. नाव वी कॅनॉट डिस्क्लोज सर्टन थिंग्स. इज अ मायनर ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड. डिपार्टमेंटाक लज दिसूंक जाय मरे की अशें डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी केलें म्हणून. हे पुलिसांक जे आज पुलीस स्टेशनार बसता तांकां आमच्या मनशांनी विकृत रे. विकृती मरे ही विकृती. दीस इज लायक अ पर्वर्सिटी, हलकटपणा जी म्हणटा पळय ती डिपार्टमेंटान केल्या आनी ताका प्रोटेक्ट करता. हू इज प्रोटेक्टिंग देम? इज होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रोटेक्टिंग देम? इज डिपार्टमेंट प्रोटेक्टिंग देम? असली हलकटपणाची प्रोटेक्शन आहे. गोंयकारांक खबर ना ते कितें घडलां तें. इट इज डिस्गस्टिंग. इट इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग. आनी सरकारान जे परिस्थिती हाडल्या लोकांचेर आज, तूं म्हणटा तशें एक्सटॉर्शन. आज हांवें तुका याद जातली 4 वर्सां पयलीं तुमकांच घेवन पोळ्या पुलीस स्टेशनाचेर, पोळ्या बॉर्डरीचेर काणकोणा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन केल्लें वेर पीपल वर सीन गिवींग मनी. म्हजे कडेन हाडून दिले, पुलीस धांवले, एक्सायज धांवले, तुजे ते RTO आशिल्ले ते धांवले, पयशे थंय तुमी पळयल्ले. पयशे आमच्या हातान दिताले. कसले काय म्हणलें एंट्री म्हणून सांगताले. डिपार्टमेंटाचेर एक्शन जाली. दॅट मिन्स मनी इज गोईंग टू आयदर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, समवेर इट इज गोईंग न्ही. म्हणून हें घडटा न्ही. आज प्रत्येक आउटपोस्टाचेर जे घडटा
वाय प्रत्येक टुरिस्टाची गाडी हाडूंक कित्याक जाय? भायर वता आसतना भितर वता आसतना वाय आमी वचना गोंयच्या भायर आमच्यो गाडयो हाडयता गोंयांत कित्याक हें घडटा? पयर म्हाका महाराष्ट्रान हाडायलो आनी सांगलें सर मागीर ताका हांवें सांगलें लॉयर आसता सगळे पेपर हा कित्याक गोंयान सगळें आसतना म्हणपाक आमचे पयशे घेतात तुमकां कितें आमी सोडपाचें कारण पोल्युशन दाखय म्हणून लकीली हांव पोल्युशन आसता म्हज्या गाडयेक हांवें दाखयलें ताका पोल्युशन ना जाल्यार तो ताजेर कांय ना जाल्यार ताजेर तो गोंयांनी हेंच चल्ला ते आतां कितें सांगता म्हाका ते एक ट्युरिस्ट आयिल्लो तो सांगतालो रेस्टॉरंटार वयलो सांगता आपल्या गाडी हाडली पुलीस हें नाशिल्लें पोल्युशन नाशिल्लें पोल्युशन ना जाल्यार 10,000 फायन 10,000चा फायन दिवच्या पेक्षा 5,000 दी म्हणटा तो नाल्यार पळय तुज्या गाडयेचेर म्हणटा तो 2,000चा फायन कितें तरी पयल्या हाका तुज्या लायसन्सार पडटलें दुसरे फावट 10,000 फायन आसलो मागीर तुजें लायसन्स सस्पेंड जातलें येवन म्हणटा तो आपूण 5,000 दिले ऑफकोर्स ये डीन हॅव पोल्युशन सर्टिफिकेट बट कितल्या जाणांक आसा हांगा पोल्युशन मिनिस्टरांच्या गाडयांक कितल्या जाणांक पोल्युशन सर्टिफिकेट आसा आयज विचारचें आनी डिक्लेअर करचें प्रत्येक मिनिस्टर MLA BJPच्या मनशान आपली ही गाडी आसा आनी आपल्या कडेन पोल्युशन सर्टिफिकेट आसा फाटल्या डेटीचें म्हणून सांगून दाखोवन सांगचें सो दीस इज द ऑफेन्स दीस इज क्रायम वीच इज गोईंग ऑन वीच इज इन गोवा एंड दीस इज युनिफॉर्म क्रायम एंड इट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट ऑफ थँक्यू फोटो काडपा आयल्यार